म्हापशा बाजारकारांचे आनी बाजारांत बसपी फेरीवाल्यांची कासकिसांवां चल्ल्यांत। बाजारकार म्हणटा तांच्या दुकाना भायर बसतल्यांक काडचे, फेरीवाले म्हणटा तांकां वेगळो हॉकर्स झोन दिवचो। नगराध्यक्ष म्हणटा दोगांनी समजून सहकार्य करीत जाल्यार गजाली जाग्यार पडपाक शकतात। फाटल्या सप्तकांत म्हापशा बाजारांत अतिक्रमण हटाव मोहिमे आड म्हापशेच्या बाजारकारांनी आवाज चडयल्लो। शॉपाच्या भायर लायिल्लें सामान उखलता जाल्यार शॉपाच्या भायर भाजी फळां घेवन बसतल्यांकूय उखलचे म्हूण आर्ग्युमेंट सुरू केलो। ते फाटभुंयेर नगराध्यक्षान येवन मार्केटांतली परिस्थिती पळयली। तुमच्या दोळ्यासमोर आसा ते जमनीचेर वेपार घेवन बसूंक जाय। पयलीं खाटी घालपाचो एक कॉन्सेप्ट, आतां हेंच्यांनी फॅब्रिकेटेड प्री स्ट्रक्चर्स केल्या, म्हणजे अक्षरशः ते दोळ्यासमोर ते इमिडिएटली काढून ताका जमनीर बसोवचें पडलें। परमनंट वेंडर परमनंटली जमीन तेंच्यांनी डिस्प्ले करप ना हेची आमी काळजी घेतली। जरी स्ट्रीट वेंडिंग कमिटी अजून फॉर्म जावंक ना, एप्लिकेशन हॅव कम आनी त्यानंतर चीफ ऑफिसर तो करतलो ती कमिटी बेगीन आनी तें काम चालू करतले। कारण तुमकां हांवें कितें आपयलें की मार्केट तेचेर तुमी आमी तुमच्या वांगडा आसा। ही तांची मागणी फेरीवाल्यांक कोत्र गेल्या। 22 वर्सां जालीं हांव ह्या मार्केटांत एक नेतृत्व करता आसतना म्हाज्या हेतूर नजरेन अजून बसून आसा की शॉपकिपर्स आनी फेरी विक्रेता म्हणजे वेंडर्स हेतून दुजाभाव हो जाल्लो आसा। पूण जो पर्यंत आयज 22 वर्सांच्या भायर असो केन्ना हो प्रश्न असो उत्पन्न जावंक नासलो की खंयच्या नगरसेवन येवं किंवा मिनिस्टरान किंवा आमदारान की फेरीवाल्यांक हटोवपाचो असो तेंच्यांनी की पोट भरपाक तेंच्यांनी एक वेवस्थीत लायन किंवा जागो दिवपाचो प्रयत्न केल्लो। पण आयज अशें जाला आयची जी कमिटी आसा मार्केट असोसिएशन हेंच्यांनी जी आयज वरास जाय तरी तांकां त्या वेळोवेळी पळोवंक गेल्यार तेंच्यांनी एक फेरी विक्रेत्यांचेर एक आरोपी करीत आसात, एक ना खंयचो। पण स्वताचें जें कितें आसा तेंच्यांनी आयज पासून तेंचे देखरेख केल्ली ना। हांव म्हणटा की असोसिएशन जे आयज मार्केट असोसिएशन आसा त्या असोसिएशन मार्केटान पयलीं आपलें पळोवंक जाय की तेंच्यांनी दुकानां कोणाक दिल्यात आनी कशीं दिल्यात, आनी तेंच्यांनी बाकीच्या जाग्याचेर तेंच्यांनी आपले भाडेपट्टीचेर आपली दुकानां दिवन प्रायवेट हेचेर दुकानां चालू केल्ली आसा। नगरपालिकेन खंय तांकां हॉकर्स झोन माग करून दिवचो। जर हॉकर्सान केल्लो जाल्यार हो प्रश्न येवचो नासलो। अशें ते 5 वर्सां पयलीं आनी तेच्या पयलीं पासून 2-4 वर्सां पयलीं अशें 9 वर्सां भितर 2 फावटी हांगासर आमच्या फेरीवाल्यांक उठयले गेले। पण त्या टायमार हेच हॉकर्स युनियनान कितें केलें की येवन पांयां पडटाले की मुन्सिपाल्टीक त्या हॉकर्सांक परत बसयात रस्त्याचेर, आमचो धंदो जायना, हॉटेलां चलना, अशें हांची काही कागाळी आसात। पण ह्या कागाळी हेचेर पासून पळोवपाक गेल्यार पण आयज अनेक गोश्टींचो विचार केलो। पण हांव म्हणटा की स्वताची चुको लोपोवपा खातीर फेरीवाल्यांक गरीब धरपाचें कारण कितें? ते सोपो टायमार भरतात। नगरपालिकेन पयशे घालून तांकां नवीन जागो दिवचो, गरज पडल्यार फंड उबो करपाची खंय तांची तयारी आसा। जो पैसो गटाराक येता तो गटाराक वापरूंक जालो, तर सगळोच पैसो तर हॉकर्स बांदयनात, तो पैसो मार्केट भायर तो वापरलो गेलो वाड्यान, तर तो पैसो न वापरता जे 20 कोटी जे आसात तो हॉकर्स एक खंयचे तरी घेवपाचे। आयज आमच्या म्हापशा बाजार बोणी शहरांत शेतां खूब आसात, तेंची जी कितें डिमांड्स आसा तेंची कितें दर आसा तेतून फाटीफुडें करून त्या बद्दल भर जायना जाल्यार आमी हॉकर्सवाले फेरी विक्रेते जे आसात तेंच्या कडसून आमी फंड तयार करून तो फंडाक हातभार लावूं शकता, इतकी आमची फेरीवाल्यांची ताकद आसा। परिस्थितीचेर तोडगो कितें तो नगराध्यक्षान अजून तरी स्पश्ट केल्लो ना। अतिक्रमण हटाव मोहीम आशिल्ली तशी मार्केट असोसिएशन आनी फेरीवाल्यांकडे चर्चेचेर आडकला। सध्या तरी म्हापशा मार्केटान आशिल्ली तशी बजबजपुरी, पसरकारांचे सामान फुटपाथार आनी फेरीवाले शॉपा भायर। प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फट्टे। गोंयच्या बीच क्लिनिंग कॉन्ट्रॅक्टरांक अणभव आसतना टुरिझम खात्या भायल्या कांयच खबर नाशिल्ल्या कॉन्ट्रॅक्टरांक बीच क्लिनिंग कॉन्ट्राक्ट दिता म्हूण गोंयचे कॉन्ट्रॅक्टर बेजार। जें काम गोंयचे कॉन्ट्रॅक्टर कमी पयशांत करपाक तयार आसात तांचे कोट्यांचे कॉन्ट्राक्ट भायल्या कॉन्ट्रॅक्टरांक दिवपाची गरजच कितें काय म्हूण तांचो प्रस्न। मेकनायज पद्दत म्हूण सांगून खंय कॉन्ट्रॅक्टर पारंपारीक पद्दतीनच कोयर उखलतात। We were doing this work for the last 7 years and it was done manually at a sum of rupees 1.80 crores. Now in the year 2013 government invited a tender for mechanical cleaning and that estimated amount of that mechanical cleaning is 14.5 crores per year. So the previous Goan local contractors were doing it for 1.86 crores. Now they have not brought any machinery to do any mechanical cleaning. So they opted for manual cleaning.
I don't know what is the reason behind it, but government said it should be manual cleaning, and the manual cleaning was done like the previous contractors, like what we are doing before, the same thing was done. Same thing was done. But the price was 14.5 crores. Now, the case is going in the Lok Yukta. The hearing is going on. I think it will be over by June or July. So, the Lok Yukta court has really stripped them naked, these people. And they have brought the scam in front. Okay? They have exposed them, the tourism department. कांयच अणभव नासतना दृष्टी लायफगार्डाक टुरिझम आनी GTDCन बीच क्लिनिंग आनी गार्बेज मॅनेजमेंटाचें काम दिलां म्हणूनय गोंयच्या कॉन्ट्रॅक्टरांनी विशय काडलो. प्रुडंटा खातीर साव्यो डायस. घेऊ एक ब्रेक.